साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. एक ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. दर दिसाक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान तुमचे मेरेन पावयतात. तर सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गांवस. सुशांत भाई, आयज खंयची बातमी आसा सगळ्यांक सांगशीत? कला अकादमीचे फॉल सिलींग कोसळ्ळे, हाचे वयल्यान परतून एक फावट बोवाळ जाल्लो आसा. आयज सकाळीच उदक जे झिरपता ताका लागून कला अकादमीचे फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळ्ळो. हाच्या फाटीं तुमकां खबर आसतली की कला अकादमीच्या नूतनीकरणा वयल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. विरोधकांनी सरकाराक तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे ताका उजरावन काडिल्लो. ताजे उपरांत परतून ही आतां फॉल सिलींग कोसळपाची ही तिसरी घडणूक जावन आसा. पयले स्लॅब कोसळ्ळे, उपरांत ताजे उपरांत मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभागृहान जे उदक जे गळिल्ले तो प्रकार, आनी आतां जो फॉल सिलींग कोसळ्ळे ही तिसरी घडणूक जावन आसा. हाचेर सरकार कितें प्रतिक्रिया दिता आनी जो मंत्री आसा गोविंद गावडे तो कितें उलयता तें पळोवचें पडटलें. दुसरी अपडेट जावन आसा हेच बातमेच्या संदर्भात. आयज जेन्ना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनावडे हांचे कडेन उलयले आनी तांकां विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की हे विशीं कला अकादमीचें जे फॉल सिलींग कोसळ्ळां ते बाबतींत आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केलां. आनी तांणी सांगिल्ले प्रमाण की मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां की ह्या प्रकरणाची आपूण चवकशी करपाक लायतलो, म्हणून आतां खरी चवकशी जातली काय ना तें पळोवचें पडटलें. तिसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी येता, जी लोकसभा वेंचणुको जावपाच्यो आसात. कांय राज्यांनी टप्प्याटप्प्यान हो लोकसभेच्यो वेंचणुको जातात आनी सुरतात भाजपान खातें उक्तें केल्लें आसा. थंय भाजपाचो पयलो उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयला. ह्यो सगळ्यो बातम्यो सविस्तर तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान. हय, तर कला अकादमी मातसो पावस पडलो आनी कला अकादमीचो जो फॉल सिलींग आशिल्लो तो पडलो. हाच्या पयलीं बी तशेंच ते प्रमाणे शेनवारा पडिल्ल्या आडवेळा पावसाक लागून स्मार्ट सिटीच्या कामान हें आयिल्ली. सो आतां फुडें आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन. समिधा, हाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. हालीसराक संसर्ग रोग पातळपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आतां जून म्हयन्यांत पावसाळें लागतलें आनी तेन्ना डेंग्यू मलेरिया सारखे रोग पातळपाची भिरांत उप्रासल्या. पूण ह्या संदर्भात लोकांनी कशे तरेन काळजी घेवची, जतनाय घेवची आनी हे रोग नियंत्रणात कशे हाडूं येता हे विशीं फोंड्या उपजिल्लो अधिकारी रोहन कास्कर हांणी बसका आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स तशेंच हेर अधिकारी आनी दोतोर हाजीर आशिल्ले. ही बातमी सविस्तर आमच्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात. येस, थँक्यू समिधा. तर स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी आयजूय जाली आनी संजीत रॉड्रिगीस हांणी सांगिल्लें आसा की 31 मे हीच डेडलायन आसतली, फुडें वचची ना. कामगारांच्या शिफ्टींनी वाड जातली, मात हें काम जें आसा तें 31 मे मेरेनूच पुराय करपाचो यत्न करतले. तर फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या हाची म्हत्वाची अपडेट सांगशी. आयची जी बातमी आसा ती म्हणजे काल खारीवाडा वाठारांत एके जाणटे बायलेचो खून जाल्लो आसा. तो खून कसो जालो, कितें जालो हेजी म्हायती कोणाकूच ना. ही जी बातमी आसा तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिन पळय. आनी दुसरी जी आनी कालूच रातचो 12वीच्या एग्जामीचो रिजल्ट जालो आनी ह्या जो फावटी जो रिजल्ट जाला तो फाटल्या 10 वर्सां खुबूच कमी रिजल्ट लागलेलो आसा अशें ते अध्यक्ष सांगता. शेटी अशें ते अध्यक्ष सांगता. आनी तेंचें अशेंय म्हणणें आसा की आतां मोबायल भुरगीं आतां ती मोबायल चड यूज करता आनी जी आतां आनी भुरग्यांचें आतां शिक्षणाचें लक्षूय ना अशेंय तांचें म्हणणें आसा. आनी तिसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे शिवोले एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी जे लोकल आहा ते सांगता की जी गाडी आहा पळय तो पर्यटक चलयतालो, पण जो ओनर आहा तो सांगता तो तेंचो फॅमिली मेंबरूच चलयतालो, पर्यटक चलयनासलो. ही जी बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिन पळय. आनी तशेंच आनी जी बातमी आसा की मांद्रे वाठारांतल्या व्यावसायिका कडल्यान खंडणी घेतिल्ल्या प्रकरणांत दोगांक अटक केलेले तांकां आतां 2 दिसाचो रिमांड दिलेलो आसा. ही जी बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिन पळया.
रस्ते अपघात जे आसा ते सोंपून सोंपनात. दिसाक एक तरी अपघात म्हणजे अपघाताचें सत्र जें आसा तें चालूच आसा. तशेंच ऐश्वर्यान आत्तां सांगलें की काल वास्को वाठारांत आपल्याच घरांत एका मेल्ले अवस्थेत एक बायल सापडली. सो हो जो पुराय रिपोर्ट आसा तो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो. फुडें या रश्मी हाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशील. येस दिप्ती, आयज एक महत्वाची बातमी आहे ते म्हणजे आमचे जे श्रीपाद नाईक उत्तर गोंयचे जे उमेदवार आहात त्यांची आयज प्रेस कॉन्फरन्स जाली भाजपाच्या मुख्यालयात आणि ह्या वेळार ताणें आपल्या कामाचो रिपोर्ट काड म्हणजे फाटल्या 2014 ते अजून मेरेन तेंच्यांनी 2024 मेरेन तेंच्यांनी खंयची कामां केल्या, गोंयची खंयची उदरगत केल्या, कसली कामां जाल्या हाचो सविस्तर नियाळ दिलो, कितलो खर्च जालो, मागीर खासदार निधीचो उपेग कसो जालो हाचो नियाळ दिला. एक महत्वाची भितर हायलायट करपाची गोष्ट म्हणजे आयुष हॉस्पिटलाचे रिक्रुटमेंटाची त्यांनी म्हायती दिल्या. हितून तेंच्यांनी सांगला की 338 जाणांक आयुष हॉस्पिटलान तेंच्यांनी रिक्रुटमेंट दिला. जेन्ना पासून आयुष हॉस्पिटल सुरू जाल्या भितरले 237 हे गोंयकार आसात आणि त्यातले 153 153 हे पेडण्याचे थळावे नागरीक आसात. सो आणि जे वेगवेगळे PHC आसात तितून 140 दोतोर एलोपॅथी जावं आनी जे आयुशाचे जे लागतात ते आसात. सो सविस्तर तेणें आंकडेवारी मांडल्या. ते शिवाय मसंड भूंय आसूं, शाळेची नूतनीकरण आसूं, रस्ते पक्के करप आसूं जावं आनीक खंयची कामां हाचो सविस्तर रिपोर्ट कार्ड तांणी हांणी दिला. श्रीपाद नायक जे आसा आमचे खासदार उत्तर गोंयचे उमेदवार तेंच्यांनी दिला आनी ह्या प्रगती पुस्तकाचेर तेंच्या आयज भाजपाच्या मुख्यालयान भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. सो ही सविस्तर बातमी. तुमचो उत्तर गोंयचो खासदारान फाटल्या वर्सांनी कितें काम केलां तसो स्पेशल रिपोर्ट तुमी पळया. सेकंड जी न्यूज आनी एक आसा ती RGPची. RGPन आयज प्रेस कॉन्फरन्स जाली. RGPचो जो उमेदवार आहा आनी जो सुप्रिमो सद्या RGPचो मनोज परब ताणें एक एलिगेशन केलां म्हणजेच एक आरोप केला की गोंयचो खण वेवसाय जर कोणें बंद उडयला जाल्यार तो भाजपान. आतां तेचें एलिगेशन अशें आहा की ताणें एक व्हिडिओ दाखयला न्यूजाचे जे आमचे सर्गेस्त आनी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी केल्ले एका नॅशनल मिडियाक. सो ताणें तो व्हिडिओ आयज आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सीन दाखयलो. तेतून पर्रीकर सर अशें म्हणटात की मायनींग आपणें बंद उडोवपाक लायले 2012. सो तेचेर एलिगेशन करीत तेणें म्हटलां मनोज परबान की जर भाजपानूच मायनींग बंद उडयलें जाल्यार आतां खंयच्या तोंडान तुमी मायनींग परत सुरू करतले अशें सांगता आनी लोकां कडेन मतां मागता. सो होय रिपोर्ट तुमी आयज पळया आमच्या 7च्या बुलेटिनान. आनी लास्ट एक बातमी आहा ती GBA म्हणजे गोवा बचाव आंदोलन जे आसा तेंची 25 एप्रिलाक एक स्पेशल मिटींग जावपाची आसली. आतां आयत्या वेळार तांकां कळ्ळां की तांकां परमिशन दिवचें ना म्हणून. हे परमिशन कित्याक दिना जाल्यार फाटींच जो पावस पडलो त्या वटेन खंय तेच्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जाला आनी लायटीचे मातसो प्रॉब्लम जाला. सो लायटीचें काम करचें पडटलें. तशेंच बारीक सारीक कामां आमची परमिशन डिनाय जालें. सो राजकीय मळार एका वटेन सगळे राजकीय चित्राक आसतना हे सामाजीक जावं राजकीय ही उदाहरणां अशी दिवपी बातमी आसा. सो सगळ्यो बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनान पळया. येस, रश्मीन सांगलें ते सगळ्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाकूच मेळटल्यो. तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार 20 तारखेक तेरेखोल न्हयबाग वाठारांत उफेल्ले अवस्थेत एक कूड मेळिल्ली आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तो एक मानाय आशिल्लो जो थंयच्याच एका वाठारांतले काजू बागायतीत काम करतालो. तर त्या संदर्भात 2 जाणांक पुलिसांनी आदींच ताब्यांत घेतिल्ले. तांची कितें तरी वाद जालो. सो हो जो खून आनी अपघातान जी वाड जाल्ली आसा हाचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. तर अशाच आनीक म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर आमचे गोमंतक टीव्हीचे सगळे प्लॅटफॉर्म्सांक तुमी मुजरत फॉलो करचे. 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हें बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव दिप्ती काकोडकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक TV.